आयज मांद्रे पंचायतीन जो नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलेलो तो आयज पास जाल्लेलो आसा। त्या बद्दल सगळ्या देव देवतांक हांव नमन करता आनी गांवांतले जे लोक आसा त्या गांवांतल्या लोकांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा। कारण आयज हे जे नो कॉन्फिडन्स आमी जे मूव केल्लेले तेचेर खूब प्रतिक्रिया उमटताले की कित्याक घातले कितें जालें, पण आयज हांवें ही बायट दिवच्या पयलीं जो आमचो एक्स सरपंच आसलो आमचो मित्र बाब महेश कोनाडकर तांणी म्हटलें की अशें करूंक जायना आसलें म्हणून। हांव फक्त इतलें सांगूं इच्छिता की अशें करूंक जायना आसलें हें कोणी म्हणप, न्यूली इलेक्टेड पंचान म्हटलें जाल्यार ते ताका सोबा दिता आसतले। हेच्या पयलीं तुमकां एक सांगूं इच्छिता की ह्याच ग्रामपंचायतीन जी आमच्या वांगडा जी आयज जी पॅनलान आसा मेंबर आसा जी एक्स सरपंच माई आमची तारा हडफडकर तिचेरय नो कॉन्फिडन्स मोशन 22 दिसांनी हाडलेलें आनी तिचेर चार्जीस घातलेले की ती बिचार वचून कलेक्शन करता म्हणून। कळ्ळें? ते नो कॉन्फिडन्स मूव करपाक हाचोच हात आसलेलो। ताच्या उपरांत राघोबा गावडेची मिसेस तिका डिक्लेअर केल्लेली, आमचो जो पयलींचो जो हेल्थ मिनिस्टर आनी माजी मुख्यमंत्री आनी 2012 डिक्लेअर केल्ली की ही गांवची फुडली सरपंच आसतली म्हणून। तिच्या गळ्यान हारूय घातले आनी हांगा येवन तिका सरपंच देंवयली, सरपंच करूंकच ना। ताच्या उपरांत आमचो भाव आशव्याचो डेनिस ब्रिटो हाकाय सरपंच करता म्हणून एक अलिखीत जो करार आसता जो आयज आमच्या मदीं गणपतीच्या आशिर्वादान जाल्लेलो आसा त्याच्या संदर्भात अशेंच केल्लेलें आनी तेकाय वोडेक सरपंच केलो गेलो ना। हे राजकीय खेळी कोणी गांवांत केल्लेले आसा ते सगळ्या लोकांक खबर आसा, आमकां तेजेर टिप्पणी करपाची ना। फक्त एक सरपंच आमचो मित्र बाब महेश कोनाडकरान इतलेंच म्हटलें की जो फुडें सरपंच जातलो तेचे आमकां बेस्ट विशीस म्हणून हांव थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी तेचें आमकां सहकार्य आसपाचें, कित्याक ही इज अ एक्सपिरियन्स्ड गाय इन दीस विलेज पंचायत। आनी जे टिका टिप्पणी बी आसा पळय ते तेणी हांव कृपा करून मिडियाच्या मार्फत हांव ताका रिक्वेस्ट करूं इच्छिता की आयज जे कितें उलयलां पळय ते आयजच हांगासर सोंपय। हेच्या फुडें जर कितें टिप्पणी जर कोणाक जर करपाची आसा न्हू जाल्यार हांव एडवोकेट अमित अंकुश सावंत वॉर्ड नंबर 1 पंच मेंबर एंटायर विलेजीन हांव हायस्ट मार्जिनान जिखला। तालुक्यान हांव सेकंड हायस्ट आसा। कळ्ळें? म्हाजें मार्जीन सुद्दां 250 लागीं आसलेलें। हांव कोणायक हांव सांगूं इच्छिता की जर कोणाक कितें ग्रिवेन्सीस आसा समोरा समोर बसया, गांवाच्या हिता खातीर सगळे प्रयत्न करून जे कितें आसा ते सोडोवपाचो प्रयत्न करया आनी लोकांक जे कितें जाय तेच जातलें। प्रामुख्यान हांव सांगता हांगासर की हेच्या नंतर हेचे कितें प्रतिक्रिया उमटतले तें म्हाका खबर ना, पण प्रामुख्यान सांगता हांव नारोबा देवस्थान, आजोबा देवस्थान आनी आमचे म्हणटात ती आमच्या गांवची चर्च हांगासर जे प्रोजेक्ट येतात ते प्रोजेक्टा संदर्भात आमी जनसुनावणी घेतले। त्या वाड्या वयल्या लोकांक जर ते प्रोजेक्ट नाका, फॉर एग्जाम्पल आशवेच्या लोकांक जर ते नाका किंवा जुनशे वयल्या लोकांक नाका किंवा हांगा आशवे चर्ची कडले आनी फॉर एग्जाम्पल पाट्या कडेन जे कितें चल्लां ते जर त्या ग्रामस्थांक नाका जाल्यार आमी ते करूंक दिवचे ना। हो आमचो गांवांतल्या लोकांक एक शब्द आसा, गांवांतल्या लोकांक आमी आपयतले। गांवांतल्या लोकांचो जर ओपोज आसा जाल्यार आमी ते करूंक दिवचे ना आनी हे जे पॅनल आहा ते फुडली 5 वर्सां मांद्रे गांवाच्या हिता खातीर आसतले आनी एक एंटायर तालुक्यान एक युनीक पंचायत म्हणून आमी एक नावलौकीक करतले हे हांव मांद्रे गांवाच्या ग्रामस्थांक एक हेचें आश्वासन दिवं इच्छिता। सरपंच महेश कोनाडकर हेच्या विरुद्ध नो कॉन्फिडन्स मोशन 7/4 जाल्लेले आसा। पण हांव तुमच्या प्रसार माध्यमांतसून लोकांक आमच्या जनतेक मांद्रेच्या जनतेक सांगूंक सोदता की ह्या नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर तुमी जास्त लक्ष दवरूं नाका, कित्याक आमी 7 आनी ते 4 हे 11 मेळून आमी पंचायत चलयतली आनी हांगासर भेदभाव आमी कांय दवरिना। आमी सगळीं एकी कडेन रावन काम करतले आनी मांद्रेच्या जनतेक जे कितें जाय पळय ते 11 मेळून काम करतले। आनी हांव तुमच्या प्रसार माध्यमांतून परतूनय सांगता की जे 4 अगेन्स्ट आसा पळय तांकांय सुद्दां आमी आमच्या पॅनलान आनी तेंचे ते वेलकम आसा आमच्या चारूय जाण आमच्या पॅनलान। आमी मांद्रे गांवांक लागून आमी एकी कडेन रावया आनी हें काम फुडें व्हरया। प्रशांत वसंत नाईक, वॉर्ड क्रमांक 2, मांद्रे पंचायत। म्हणजे कांय उलोवपाचें ना म्हाका। आनी हेन्सपोर्ट जो आमचो सरपंच जातलो ताका परतून एकदां हांव बेस्ट विशीस दिता आनी गांवाच्या विकासा खातीर, कारण ते 9 मेंबर आहात ते टोटली न्यू आहात आनी तेतून एकूच मेंबर आहा जी तारा हटफडकर ही पयलीं निवडून आयिल्ली। सो 9 मेंबरांक जर तारा एक टायम येयल्यात आनी ते 9 जाण न्यू आसा, खंयच्याय टायमाक तांकां जर म्हाजी हेल्प पडली गांवाच्या विकासा खातीर हांव सदांच तेंच्या वांगडा आसता। राजकीय हेतून हें आसा कसो दिसता तुका? हांव हेतून राजकीय हेतून कांयच उलोवंक शकना। राजकीय हेतून कांयच उलोवंक शकना। इनवॉल्वमेंट ना ते म्हाका कांयच खबर ना। आमदार एक्स आमदार हेतून हांव कांयच उलोवंक शकना। तेन्ना उलयल्लो की भाई सोपटेकूय घेवन काम करतलो आनी आमचो MLA जीत आरोलकर त्याच्या अंडरूय हांव काम करतलो म्हणून डेव्हलपमेंटाक लागून। सो हांव नको खंयच्या डेव्हलपमेंटाक लागून तेंच्यांनी रिजन घातला की हांव काम करच्या शिवाय म्हाका तेंच्यांनी उडयलें।
सो नो प्रॉब्लम हांवें एक्सेप्ट केला. कोणूय असो सरपंच तांकां मागीर हेल्प आसता. तुम्ही 4 जण कोण? आमी 4 जाण, राजेश मामल मांद्रेकर, आमची डेप्युटी सरपंच जी आहे चेतना पेडणेकर आणि संपदा आसगांवकर, हे 4 जाण ऑपोजिशन.